टुरिस्टात गरिबांच्या नावान हाडून कुसली तूर डाळ साखर नागरी पुरवण खात्यान कावलाच्या मोलाक लाटली. साखर घेवपी म्हणटा सापूच पेड्ड्यार ना कितल्याशाच गजालींक उपेगी. ऑफलाईन विजा नाका ऑनलाईन करात कितल्याशाच ब्रिटीश टुरिस्टांनी गोयचो प्लान केलो रद्द. टुरिझमाक धपको. टीटीएजी म्हणटा मुख्यमंत्र्यान ताकतिकेन लक्ष घालचे. गोंया लागसारच्या दर्यांत MiG-29K कोसळ्ळे. तळार परत येतना तंत्रीक कारणांक लागून अपघात. पायलटान वेळार जीव वाचयलो. भलायकी स्टेबल. बाजार टायट जातल्यान घरा व्हरप शक्यूच ना. अपघात उणे करूंक आदी रस्ते जाग्यार घालचे. ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम खर करची. टायट कंपनीन खंय ॲप टॅक्सी घेवच्यो म्हणटा बार मालक संघटना. सरकारी कामकाज व्यवस्था जाग्यार हाडूंक आळशी स्टाफाड सरकाराची ॲक्शन सुरू. काम चुकारांक प्री मॅच्युअर्ड रिटायरमेंट दंडात्मक कारवाय. कार्मिक खात्याचो ऑफिस मेमोरंडम. मडगाव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार दामोदर शिरोडकार बिनविरोध. फॉर्मालिटीत पुराय. काणकोणा गावांनी मिड डे मील बंद पडिल्ल्यान 2,000 मायज भुरग्यांच्या पोटाक कळवय. पालक म्हणटात तांची परिस्थिती सारकी ना. कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराचे रेट परवडना. हॉस्पिटॅलिटी टुरिझम मळार 5 वर्सांत 2 लाख संधी. आम्ही घेना जाल्यार भायले तयार. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सागावा काँग्रेस आरजीचे मेळून 30 कार्यकर्ते बीजेपी. टेंडर नसताना कला अकादमीचे काम करपाचे प्रकरणात तंत्रीक समिती नेमून चौकशी करची. आरोप सिद्ध जाल्यार मंत्र्याक काढचो. बीजेपीच्या सावयोची मुख्यमंत्र्याक चीट. लँड ग्रॅब प्रकरणात म्हापशेचो आदलो मामलेदार राहुल देसाई सस्पेंड. लँड ग्रॅब प्रकरणात नाव आयल्या उपरांत राहुलाक अटक जाल्ली आणि तो जामिनार सुटिल्लो. देशात कोविडाचे नवे 1957 केशी. 27,000 ऍक्टिव्ह केशी. गोंयात नवे 37 केशी. ऍक्टिव्ह केशी 137. क्राईम ब्रांचीन शिवोले रेड मारून हैदराबादच्या तरणाट्याक ड्रग्सा सयत उखल्लो. ड्रग्स दवरिल्ले स्कुटरीचे डिक्कीत. स्कुटरय जप्त. पणजे पोलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याची बाबूस मनशारात आड पणजे कोर्टात जबानी. बाबूशानूच ताळगांवसान पणजे मोर्चाचे केल्ले फुडारपण म्हूण दावो. उद्धव सेनेक मशाल चिन्ह. नाव शिवसेना. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. शिंदे गट बाळासाहेबाची शिवसेना. ढाल तलवार चिन्ह. ₹7 लाख रुपयांच्या ड्रग्सासहित दोघा राजस्थानी तरणाट्यांक गुंगूट पोलिसांनी उखलले. कांदोळे बाजारा लागसार कारवाय. परवरे म्हापशा आणि थियेच्या पाईपलाईनीक नवे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटर बसोवन जातले टेस्टिंग. आज बुधवारा मंगळारा 18 तारखेक शुक्रारा 28 तारखेक बार्देस दिवचल तालुक्यात मर्यादित उदक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उज्जैनात लोकार्पित केले महाकाल लोक. श्री महाकालेश्वर देवळात पूजा. न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड जातले फुडले सरन्यायाधीश. सध्याचे सरन्यायाधीश उदय ललितान चंद्रचूडाच्या नावाची केंद्राकडेन केली शिफारस. 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल सर्तीत युएसएन यजमान भारताक 8-0 गोलान धाडयले.
शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह बंद. निफ्टीत 150 पॉईंट्स चढलो 17,123 बंद. सेन्सेक्स 57,625 बंद.